जाणा मनशाला कितें कांयच ना बारीक नियाळ करून पळयतो देवान रचल्या म्हणटून आमी देवाची रचना तेन्ना आमचेर कितें येयलें कोणाच्यान कांय सांगोंक जायना ह्यो पदवेदार आमचो रचणार तसोच आमचो राखणार ताजे पदवेक शीम मेरना गरीब घोराबोय आसलोलो दोन पोळाय आसलेलीं रुखार एकटो भाव आनीक एकटीच भयण व्हडचो बिटी सोंपोवपाक भाव भायल्या गांवान वेता आदेवस करून गांवच्या लोकांक 2 वर्सांनी गोंयां येता जायते दुडूय हाडटा पावलो म्हणटा बऱ्या सुखाक जानत नेसून भोंवता पूण रोखडीच ताका सोयरीक जाता सोयरीकेचें उलोवंक न्हवऱ्याक त्या पळोवंक व्हंकलेची घरचीं येता व्हंकलेची आवय बापूय न्हवऱ्या लागीं उलयता दोगांयचें उलोवप जातकूच व्हंकलेक न्हवरो मानतकूच दोगांयचें काजार थारायता काजार जावन थोडेच दीस जाले न्हवऱ्याक तो येवंक लागलो सोर दोतोरान रोखडोच तपासलो म्हटलें रोगताची एग्जाम कर रक्ताचो रिपोर्ट तो मेवतो वाचून घाम येलो दोतोर रिपोर्टार अशें आसलेलें केन्ना चिंतूंक नासलेलें मेवल्या एड्साची पिडा कोर आपल्याक कशें येयलें सांगलें ताणें आपलेच मोती बायतालेतूच दुडूय आसोन मोजा मारी दिसोन ते चेडवाचे फाटी गोंयांतूच कावज म्हाका घडलो चेडूं मेवलें गोरें जातीन रातभर म्हाका पी वयलो आनीक बरोच तो कोयलो फुडार कोबार एकेच राती चेड्याक तूं सदांच मोतीन धर चोडूय बरी न्हू चेडवाची याद कुडीची आस्ती बागयता सांगोन तुका ती फिरिंगी बाग नुस्त्या दुयेंसान कोबार फकत उरल्या याडाची रात काजार जावन सूख दिवचे बोलदे मोरचे यादी बायले ताणें दिली मरणाची कास भुरग्याची माय जावची आसा तांकां दोगांयकूय एड्स आसा खोशी गांवांक पडल्या दास